आमच्या बापा सगळ्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजात तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजात तुझे मुखार आमी येता तुका वतन नमान करूं तुज्या काळजाक सोदोस दिवच्या एकाच मनान एकाच काळजात तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजात तुझे मुखार आमी येता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आमच्या जिविताची यात्रा चलतना आमचे मुखार दोन वाटो आसतात. तांतली खंयची एक विचून काडूंक आमकां सोद्या आसा. एक वाट जिविताच्या उंड्याची गोठाय घेवन मुखार वचूंक व दुसरी वाट जिविताच्या गोडितांतल्यान गुणगुणून पळून वचूंक. आयज तिसऱ्या दिसा आमच्या नोवेनाचो आमचो विशय जावन आसा जी कोण बापाचे आयकोता आनी शिकता ती सगळीं म्हजेशी येतात. जेजू लागीं आमचो संबंद आमकां बळ दिता. बापाचें आयकूंक आनी शिकूंक आनी जिविताच्या आडकोळींक काळजीदारपणान फुडो करूं. आयज आमी बोणकोणीच्या वावराक भेटयलोलो आयतार पाळटा. कोण एकलो अशें म्हणटा, बी अ लाव बॉम्ब, लेट इट एक्सप्लोड, नॉट टू किल बट टू हील द ब्रोकन हार्ट्स. देव मोगाल आनी दयाल. आपल्या मोगान ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आपल्या पुताच्या मांसा रोगता वरवीं तो आमकां पोसता. जेजूचेच गोठायेन बोणकोणीन आसलोल्या भावा भयणीच्या निरशेल्ल्या काळजाक आमच्या मागण्या तेगा आनी मोगा वरवीं धीर आनी आदार जावन आनी तांणी जिविताच्या उंड्या वरवीं आपल्या जिवितान येतोल्या कोश्टांक फुडो करून ह्या मिसाच्या बलिदानान उरपा मागुया. तशेंच तांच्या कुटुंबा पासत मागुया. तशेंच आमच्या इगोजेचो साकिस्तांव नियाना मुटू मागिमा नाथान, जाका सावयो म्हूण आमी वळखता, आपले नोकरेचो राजिनामो दिवन तामिळनाडून आपल्या गांव घरा परत वेता. ओगली उणी 9 वर्सां ताणें आमचे इगोचेन काम केलें. फिरगोसकारांक आपलो आदार सहकार दिलो. मेलेल्यांक माती लायली. सगल्यांक बरें उतर दिवन खालतीकायेन सगळे थंय वागलो आनी जाता ते परी इगोजेचें काम करून तो बारी वावुरलो. आपल्या भुरग्याचे शिक्षणा खातीर तशेंच आपलो फुडार
बरो जावचे खातीर हे पावल ताणें मानलें. तोर सावयोचेर आनी ताच्या बायल भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आनी आपल्या गांव गोरा गेल्या उपरांत ताची येवजण आनी सपनां साकार कर म्हूण ह्या पवित्र मिसांतल्यान देवा लागीं मागुया. देवाक दिनवासुया. सगल्या जण्या पासत आनी अदीक करून आयज बोणकोणीन आसलेल्यांचो आमी उगडास करता. बोणकोणीन प्रिजन मिनिस्ट्री आसा, तांकांय आमी देवाच्या उतरांतल्यान तांची नवसोडणी जावंक आनी तांचे खातीर आमी मागता. तशेंच आयज सावियो खातीर आनी ताच्या कुटुंबा खातीर आमी मागता. जेन्ना तो हांगाथान सोडून वेता, बरें आवेस आपल्या जिवितांत घेवन ताचे सगळीं चिंतना आवडे सपनां साकार जावंक मागुया. आनी आमी ही भेट देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. काळजांतां दूख दोत्तेल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, तूं पातक्यांक कापूंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, आमचे खातीर त्या बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवा उंचून सोडी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोत्पेदार देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासा तुझ्या तर वैभव पासून आमी तुका धाडटा. महिमा देवा उंचून सोडी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोम्या देवा देवाचे शेडये संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. महिमा देवा उंचून सोडी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. एकलोच तूं पवित्र एकलोच
चोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां ओदीक ओदीक बोर आनी अशें तुवें बासायल्लें दायज आमी चडूशें करूं. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. एलिजा एका दिसाची वाट चलून अरण्यांत गेलो आनी एका रोता झाडा खाला बसलो आनी आपणाक मरण आशेवन ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा, आतां पुरो, म्हजो प्राण काड. म्हज्या पुर्वसां परस हांव बरो न्हय. उपरांत तो आड पडलो आनी झाडा पोंदा न्हिदलो. पूण एका देवदूतान ताका हात लायलो आनी म्हणलें, उठ आनी खा. ताणें सवभोंवतणी नदर मारली आनी आपले तकलेशी गरम फातराचेर भाजलोली भाकरी आनी उदकाचें आयदण पळयलें. तो जेवलो आनी पियेलो आनी उपरांत नव्यान आड पडलो. पूण सर्वेस्पराचो दूत आनी एक पावट परतो आयलो आनी ताका हात लावून ताणें म्हणलें, उठ आनी खा, कित्याक लांब वाट तुवें चलची आसा. म्हणटच तो उठलो आनी खावन पिवन त्या जेवणाचे घटायेन 40 दीस आनी 40 राती होरेबाक देवाच्या दोंगरार पावसोर तो चलून गेलो. देवाचें उतर हे. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगळीं म्हणुया, चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगळ्या वेळा सर्वेस्पोराक दिवास्त तोम. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक ओडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगता संतोश. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. म्हज्या सांगाती सर्वेस्पोराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पोराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताचेर दोळे लावून रावात.
तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. तकली पंताक घालून तुमकां कदींच पडचें ना. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोबेस्पोरान जाप दिली आनी सगळे आकांतांतलो ताका निवारलो. जोबाक चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवकां भोंवतणी वेदो घालून सर्वेस्पोराचो दूद तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. जोबाक चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. बागयुंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवाच्या पवित्र आत्म्याक दुखेस्त करूं नाकांत. कित्याक सुटकेच्या दिसा ताणें आपल्या शिक्क्यान तुमकां खुणावून दवरल्यांत. सगळी उचंबळाय, राग, क्रोध, चालयो आनी सगळे तरेचे खोटेपण सोडून दियात आनी एकामेका थंय दयाल आनी काकलुवंत जायात. क्रिस्ता सोबें देवान तुमकां बक्षिलें, तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बक्षात. जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दोमदोमीत परमोळाचें देणें आनी योद कसो आपणाचेंच देवाक समर्पण केलें, तशेंच तुमी देवाची आपुरबायेची भुरगीं देखून ताची देख घेयात आनी मोगान जियात. देवाचें उतर हें. उद्गार. Sorvespora, sorvespora, sorvespora zoizo. Sorvespora, sorvespora, sorvespora zoizo. सोमी म्हणटा, हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो साश्नांक जिवो आसतलो. Sorvespora, sorvespora, sorvespora zoizo. Sorvespora, sorvespora, sorvespora zoizo. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. हांव स्वर्गांत देंवलोलो उंडो अशें जेजून म्हणलें देखून जुदेव लोक ताचेर गुणगुणूंक लागलो. ती म्हणटाली, जुजेचो पूत जेजू तो होच न्हय. ताच्या आवय बापायक आमी वळखना कितें. हांव स्वर्गाक देंवलां अशें ताच्यान कशें म्हणूं येता. जेजून ताका जाप दिवन म्हणलें, तुमचें मोदें फुटफुटूं नाकात. म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसा नव्यान जिवंत करतलो.
ती सगळीं देवान शिकयलोली मनशां जातोली अशें प्रवाद्याच्या बरोवप्यांनी मेळटा. जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं मोजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवांतान आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सत सांगतां, जो कोण विस्वास देंवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी ओराण्यांत माना केलो आनी ती मरून गेली. पूण हो आसा स्वर्गांतां देंवलोलो उंडो. कोणूय तो खायत जाल्यार मोडचो ना. हांव स्वर्गांतां देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजें मांस. तेन्ना जुदेवा मदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागली, आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे? जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये वाखाणणी तुका क्रिस्त. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो गेल्या आयतारा जेजू म्हणटालो हांव जिविताचो उंडो. बागेवन सो आमचें शुभ वर्तमान सोबो हांवेसोर मिसाचे बेठेची खबर करता. आनी होच तो जिवो मुंडो जेजू म्हूण बाप आमकां ताका वळखून घेवंक आपयता. देखूनच आयचो विशय जो विचोवन काडला, जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं मोजेशी येतात. जेजू म्हणटा कोणाच म्हजेशी कोणेंच ओडून हाडूंक जायना, फकत बापान. बापानूच म्हजी ओळख तांकां दिवं येता आनी तांकां म्हजेशी ओडून हाडूं येता. तर देव सगळें करता तो आमच्या जिवितांत. आयची वाचपां आमकां दाखयता. पयले वाचपान आमी पळयलां एलिजा प्रवादी तोकलोलो जिवितान आनी हे भाशेन सगळोच निराशी कसो जाल्लो. ताका आनीक सोकोत नासली, व्हड नासले. देखून तो देवाक सांगता, तूं म्हजो प्राण काड, तूं म्हजो प्राण काड, म्हजे लागीं जायना. हांव एके भाशेन डेस्पेरेट जालो आनी असल्या वेळार देवूच ताका पावता. देवूच एका देवदुता वरवीं ताका म्हणटा, उठ आनी खा. एका आंच बोडव्या वरवीं ताका भाकरी दिता, जेवण दिता. आनी हें जेवण जेवून 40 दीस 40 राती तो वयर दोंगरार, होरेप दोंगरार वेता. थंय तो वेता ह्या जेवणाच्या बोडान. ह्या आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयलां. आमी जायते फावट मिसाक येता तेन्ना एक गीत गायता, ओरे पर्वतार आमी एलियास नबी सारकी. वाटसोरी वाटसोर ह्या संवसारान आमची वाट चलतना तो आमकां देवूच आमकां सांगात करता. देवूच आमकां राखता, आमकां पोसता. हे एका गितांतल्यान ओदीक करून कुमियाच्या गितांतल्यान आमी जायते फावटी गीत म्हणटा. एलियास नबी सारकी ओरे पर्वतार आमी वेता, केन्ना कशी आमी पावतली. वाटसुऱ्याचो तूं सांगाती, ताचें जेवण ताचें बोड. हो संदेश ह्या मिसाचे बेटे वरवीं
आमी एके भाशेन घेता. वाटसर कशी ह्या संवसारान जियेत आसतना देवूच आमकां सांगात करता, देवूच आमचें जेवण खाण आनी बोड जाता. पूण आयज जेजू म्हणटा हांव तो जिविताचो उदो. म्हजेशी येता ताका केदींच भूक लागची ना, म्हजेर विस्वास दवरता ताका केदींच तान लागची ना. जो कोण म्हजें मांस खाता तो म्हजे सवे रावता आनी हांव ताचे सवे रावता. म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रगत खरें पिवण. आनी हे भाशेन जेजू आमचें जेवण आनी खाण जाता, देवाच्या भुरग्यांचें जेवण आनी खाण. जशें मिसाचे बेठेन देव आपल्या उतरांतल्यान आनी आपल्या जेवणांतल्यान आमकां दादोशी करता, आमकां पोसता, आमकां घोटाय दिता, बोळ दिता जिविताक. आनी हे भाशेन जिवितान आमी तांच मारूंक शकता. तर कोणेंच आमकां देवाशी हाडूंक जायना, जेजूशी ओडून हाडूंक जायना, फकत बापान. आनी होच बाप हें काम आमच्या जिवितांतल्यान करता, आमची राखण करता, आमचो सांबाळ करता. तर आयच्या दिसा ह्या मिसाचे बेठेन आमी वांटो घेता आसतना हेंच गीत जें कुमिया वेळार आमी गायता जायते पावटी, वाटसुऱ्याचो सांगाती, ताचें जेवण आनी बोड. तर हेंच आमी ओळखून घेवया. मिसाची भेट म्हटल्यार आमकां आमच्या जिविताक घोटाय आनी बोड. देवाचें उतर आमच्या पावलांक उजवाड. हो उडो सोरो जेजूची कूड आनी रगत आमचें पोसण, वाटेचें जेवण. देखून आमी पळयता जायते पावट आमी उडास करता, ह्या जेवणा खातीर देवाक आमी दिनवासता. आनी आमचो भाव संवसारान कोणूय मेलो जाल्यार ताच्या मरणाचे सुवातेर आमी म्हणटा, संवसारान आसतना तुवें ताका जेजूच्या जेवणांत वांटो दिलोय, आतां ताका सासणाच्या जेवणांत बसय. हेंच आमी जायते फावट नियाळटा. आनी आमच्याय जिवितान जेजू जिविताचो उडो आमकां जिवीत दिवंक तो आयलो, सासणाचें जिवीत दिवंक आयलो. आमचें जिवीत आमी दोन भागांनी पळयता. कोण भाशेन एके वाटेन आमी पळयता सैमीक जिवीत, दुसरे वाटेन आमी पळयता आत्मीक जिवीत. सैमीक जिवितानूय आमकां जेवण बोड आनी घोटाय दिता जाल्यार आत्मीक वाटेनूय जेजू आमकां घोटाय आनी बोड दिता, जेवण वाडटा. देवाचें भुरग्यांचें जेवण जावन आसा ही पवित्र मिसाची भेट. तर हे भेटेन आमी दिसा दिसपोटी वांटो घेवन जावं आयताराची वांटो घेवन आमी एके भाशेन ताच्या जिवान आमी बोडटा. प्रेदेच्या बाबा आयचें दुसरें वाचपूय आमी आयकलां. मागीर पावलो एफेसकारांक बरोवन म्हणटा, तुमी देवा सारकीं जायात, देवाची देख घेयात आनी देवा सारकीं जायात. मोगाचे वाटेन चलात आनी मोगाची वाट कसली ती आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आनी आमकां उगडास करता. सगळी उसांबोळाय, राग, क्रोध, चाडयो आनी सगळे तरेचें खोटेपण सोडून दियात. तर ही खोटी वाट आमी सोडूंक आनी सर्गेची वाट आमी धरूंक, हो खऱ्या जिविताची वाट आमी धरूंक आमकां आपयता. एकामेका तांय दोयाळ, काकळुती वोन जायात. क्रिस्तांव सवें देवान तुमकां बोगशिल्या तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बोगसात. तर असल्या शेगुणांनी जिवंक आमकां उलो करता. आनी हे तरेन ताची देख घेवन ताचे सारके आमी जावंक आमकां आपयता. जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दोमदोमीत पोरमोणाचें देणें आनी योद्न कसो आपणाचेंच देवाक समर्पण केलें,
तशेंच तुमी देवाची आपुरबायेची भुरगीं देखून ताची देख घेयात आनी मोगान जियेयात. काय बरी शिकोवण बागेवन पावलो एफेसकारांक बरोवन हे चिटींतल्यान आमकां दिता. आमचें जिवीत कसलें जावचें, देवा सारकें जावचें, देवाची भुरगीं कशीं आमी जियोवचीं, मोगान जियोवचीं. आनी हे भाशेन आमी देवाक मानवतले आनी देव आमचे सगळे खुशाल जातलो. कोरिंताची नीज पाटलादारां कशीं आमी जियोवंक पावतले आनी हेच आमचें सगळें घडोवंक तोच देव आमकां ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान आपल्या जेवणाक आमकां दादोशी करता. न्हय कुडीचें जेवण आमकां दिता आमचो दिसपटो ग्रास, पूण आमकां आत्मीक जेवणानूय दादोशी करता. आपल्या उतरान आनी आपल्या कुडी रोगतान आमकां पोसता. ह्या संस्कारांतल्यान तो आमकां सासणीक जिवीत दिता. तर ह्या सगळ्या देण्या पासत देवाक दिनवासुया, वाखाणुया, आर्गां दिवया. हे पवित्र मिसाचे भेटेचो मोग आमच्या काळजांत वाडोवया. हे देवाच्या भुरग्याचें जेवण घेवन जिवितांत दादोशी जावन तोखतेल्या आमच्या जिविताक गोठे आनी बोड घेवया. हेच करून हे भेटेचो आमच्या जिवितांत भरपूर मोग वाडोय आनी ह्या भेटे वरवीं आमी जण एकलो देवाचें आसलें ह्या संवसारांत आजीर करूं आनी होच देवाचो मोग, हीच देवाची काकूट दुसऱ्यांक वांटूंक पाव आनी दुसऱ्यांक सगळें हो जेजूचो आसरो आसणे आनी सांगात दुसऱ्यांक दिवंक आमकांय गोठायेन बोर म्हूण हे मिसाचे भेटेंतल्यान बापा लागीं मागुया. उबी रावया आनी आमचो बावार्थ एकाच देवा सोवे आमी जिवो करुया. सत मानता देवा, सोर पोदेदार बापाक, स्वर्गांत पृथ्वीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सगळ्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समोलो, आंकवार मरेताय जल्मलो, पोंच पिलाता काळ आनी गोस सोंसले, ताका कुस्तार चडलो, तो मेलो आनी ताका लेकी पिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पोदेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुजतुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकचार, पातकांचे भोगसणीक, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देव आमच्यो गोरसो वळखता, जावं आमच्या कुडीच्यो गोरसो जावं आमच्या आत्म्याच्यो गोरसो, आनी ह्या वरवीं तो आमकां आमच्या गोरसांक पावता. तर असलेंच मौन घेवन आमचे गोरसो जावं आमच्या कुडीच्या आत्म्याच्यो ह्या वेळार बापा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हिंडाची मोगान सेवा कोत्ताना जायत्या प्रश्नांक आनी आडकोलींक फुडो कोचचो पडटा. असल्या वेळार तांणी देवाचेर आपलो पूर्ण भावार्थ धरून बापा लागीं मागुया. आयज आमचो ताळो मुक्तीपणान मारता उलो. जेन्ना एका मनशाक बोनकोण फावो जाता तेन्ना ताचें जिवीत निराशी जाता. असल्या वेळार
जेजूच्या मासा रोगताची गोटाय घेवन बापाच्या मोगाचेर नियाळ करूंक ताणें आपल्या जिवितान शांती समाधान हाडल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दया देवा आयताम सोताळो भक्तीपणान मारता उलो. सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकोणे पोरमणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकोरणीक कारबार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया. दया देवा आयताम सोताळो भक्तीपणान मारता उलो. बोणकुणेन वावर करतल्यांक तशेंच प्रिझन मिनिस्ट्री गोवा ह्या व्हॉलंटियर्सांक ताणें आपली सेवा जेजू भाशेन खालतीकायेन आनी ल्हानविकायेन करूंक बापाची कृपा आनी बळ तांकां मागुया. दया देवा आयताम सोताळो भक्तीपणान मारता उलो. जेन्ना 9 वर्सां आमचे इगोचेन साकिस्तांवाचे आनी पेद्याचे काम करून सावयो ही नोकरी सोडून आपल्या गांवघरा वेता. ताचेर आनी ताच्या बायल भुरग्याचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आनी ताच्या येवजिल्ल्या कामान ताका येश दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दया देवा आयताम सोताळो भक्तीपणान मारता उलो. बोमोगाड बापा, ही आमची खालती मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे. सगल्या आमच्या गोरसांक जावं कुडीच्या जावं आत्म्याच्या तूं पावताय आनी तूं आमकां सांबाळटाय. देखून ह्यो आमच्यो गोरसो तूं तर बऱ्यो जाणय. आमकां फावो ते उपकार आनी आमकां फावो त्यो गोरसो दी. हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुब्या वरवीं. आमेन. बेटोनेच्या वेळार गीत गावया C16.
म्हज्या बाबा म्हणीन हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आडवा सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका बेटोवची देणी तुजे काकुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन हे आमच्या हातांतली देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारोया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सौर काळ्यांनी सौर ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रोचलाय. वेळ काळ सगळें तुवें थारायल्याय. पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रोचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणूंक तुजे रोचणेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचे दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Povi, 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 darbaraca सर्वेस्पर तूं. सर्व आनी संसार भला तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका सोय सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येतात आकाशून. ओ स्वर्गी तुका सोय सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. ते स्पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कलराचे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोतले. हे म्हज्या कुडासाक करात. भावाणताचो गोठ परगोठुया. Jesu melo, जीवन जाला.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगतच्यो तेलामा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मुडांची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पणसडीत मुखामोळ पड्योंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिचे पोती बागयोन सुजे बागयोन धर्मदूतां आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां माठो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोन्नन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. देवाच्यानूच आमकां आपल्या पुताची वळख दिवंक जाता आनी आपल्या पुताची आमकां आडूं येता. हेंच आमी पळयता. देव आपल्या पुताची वळख आमकां दिता आनी देवाचो पूत आपल्या बापाची वळख आमकां दिता आनी हे तरेन देवाचे सारकेले आमचें जिवीत जावंक आनी करूंक ताची देख घेवंक आनी ताचे भाशेन जावंक आमकां आपयता. तरेंच करूंक बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रात आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां काडलें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणान. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. आमची
होस्तो जेजू स्वर्गांत देंवलोलो चिवो मुंडो. हो मुंडो खाता तो सासणांक जियेतलो. होस्तो जेजू वाटसुऱ्यांक सांगात कोत्ता ताचें जेवण आनी पोड जाता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्याक ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कोम्याचे मागणे. म्हज्या जेजू, वो पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें मोव ओमोडीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सरशिरो कर सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Ore porvo rarami, Elias nobisargi, La maro karun vechi, Koshiketra pautoli, Varsuryasto sangati, Tace jevon tace bon, Somi Jesu, Somi Jesu, Somi Jesu, Varsuryaco sangati, Tace jevon tace bon, Somi Jesu, Somi Jesu, Somi Jesu, Charisi Sansorosto, Volcom Nakrapakulo, Bukiso Gelo Usko, Patergia Sabollo, Varsuryaco sangati, Tace jevon tace bon, Somi Jesu, Somi Jesu, Somi Jesu, Varsuryaco sangati, Tace jevon tace bon, Somi Jesu, Somi Jesu, Somi Jesu. प्रार्थुया. मोगाड बापा, तुवें संस्कारलोलो क्रिस प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारोण मेळूंक आनी तुज्या स्वताच्या उसवाडान आमी तिरायेन जिवूंक हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी.
मीस जाल्या उपरांत आमी थोडोसो वेळ रावचे साकिस्तांव सावियोक आमी दिनवासूंक सोदता, ताचे उपकार आठोवंक सोदता, त्याच बरोबर ताका बरो येस फुडाराक आमी आवडिवंक सोदता. आयज सांजे इंग्लीश मीस आसतलें आनी ह्या दिसांनी आमची सायबिणीची नोवेना चालू आसात. 5:15 ते 5:15 ते 5:30 मीस जाता. कोणी येवंक सोदता जाल्यार येवचें. मिसान वांटो घेवंक एक समुदायीक ही नोवेन दिल्लें आसा. तर भाग घेवंक तुमच्यान येवं येता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सौर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर शेवटा गीत गावया T23 माये काकुतीन बोललेले.